शुक्रार 26 एप्रिल 2024. मुखेल मोड. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कोळ सुवातो आसा. नियाळा कादार. आमकां गोंयकारांक रावूंक व्हडलीं व्हडलीं घरां जाय. देखून आमी आमची आदलीं घरां मोडून नवीं बांदतात. त्या घरांनी आमकां एकल्याक सेपरात कूड जाय. त्या कुडांनी आमची भुरगीं कितें पळयता, कितें आयकता, आमकां आवय बापायक कांयच खबर आसना. हे भाशेन आमची भुरगीं वायट आपणावंक पावतात, बरें करूंक विसरतात. आयच्या पयल्या वाचपांत पावलू आनी बार्नाबास लोकांक अशी शिकोवण दिता आसतना अशें म्हणटा: जेजूक वळखनासतना आनी ताचेर वाचतात तीं उतरां समजनासतना ताच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक क्रुसार लायलो. ताका जिवेशी मारलो, पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. शुभ वर्तमानान जेजू सांगता: म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ सुवातो आसात. आपूण तुमकां ह्यो सुवातो तयार करूंक वेता. कसल्यो ह्यो पुस्कोळ सुवातो काय? सर्गीच्या राज्यान वचपाच्यो सुवातो त्यो. आमचो देव मोगाळ आनी दयाळ. दर एका वेळार तो आमकां सांगात दिता, आमची बरे भाशेन काळजी घेता आनी ताचे सुरशिल्ली पयस गेल्यार तो आमकां आपूण एक गवळी कसो आपल्या शेळयांक सोदूंक येता. पूण आमी ह्या जेजूक विसरता आनी ताका आमी पाट करता. जेजूच्या उतराक पाळो दिवन बरें जिवीत आमी जिवुया. म्हजो थाराव: सर्गीच्या राज्याचेर दोळे लावन एक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक हांव वावुरतलों.